जिल्हा पंचायत वेंचणुकेक फकत 9 दीस उरल्यात। वेंचणुके खातीर वेगवेगळ्या पक्षांचो नेटान प्रचार चालू आसा। पक्षांनी आपले जाहीरनामे लेगीत प्रसारीत केल्यात। वेंचणूक जिखपा खातीर भाजपान 2012च्यान 2 टॅक्निक्स वापरल्यात। एक म्हळ्यार नोकऱ्यो दिवप आनी दुसरे बेकायदेशीर आसा ते कायदेशीर करप। ह्या 2 गोष्टींचेर तांच्यांनी आपलो जाहीरनामो तयार केला आनी कार्यकर्ते तांचे मार्केटिंग करता असो आरोप विजयान केला। तशेंच पैशांचो पावर वापरून भाजपा विरोधकां मदीं फूट घालपाचो यत्न करता असो आरोप विजयान केला। नोकऱ्यो म्हणटा त्यो खंयचेय इलेक्शन आयलें जाल्यार बीजेपी कडेन स्टँडर्ड प्रोसिजर आहा दोनूच। एक नोकऱ्यो म्हणून हाडप, 50 नोकऱ्यो काडप, 50,000 एप्लिकेशनां घेवप आनी उरिल्ले एकूण 50,950 लोकांक कॅट करप आनी 50 नोकऱ्यो त्यो दिता त्यो विकप। हें एक जालें। दुसरे सायडीन इल्लिगल जें कितें आहा तें आमी लिगलायज करतले म्हणप। हे सोडून 2012च्यान इलेक्शन खंयचेय इलेक्शन आयलें जाल्यार बीजेपी कडेन एकूच आहा म्हणटा हो तांचो स्टँडर्ड ऑपरेटींग प्रोसिजर। वेळ आयिल्लो आहा। बीजेपी आपले सगळे पयशे आपले वर्कर ऑपोजिशनाक फोडपा खातीर युटिलायज करता। तातूंत नवे पक्ष केजरीवाल हे इंट्रस्ट घेतात। तो जिल्हा परिशदेक एक्चुअली पावरूच ना। इतले व्हडले लिडर गोंयचे जिल्हा परिशदेन इंट्रस्ट कित्याक घेता काय तांचेय बी इंटेन्शन डिवायड करपाचें आसा काय हो प्रश्न आहा। एक इशू असो आहा की आमी म्हळ्यार काँग्रेस आनी आमी जे कितें फॉर्म केला आनी सरकार जर आमचो जालो जाल्यार आमचें क्लियर आहा की RDAची जी फंक्शनां RDA म्हणटा ते डिसबँड करून RDAचे कडचे आमचे पयशे मोडप जाता ते आमी जिल्ला कडेन दिवन पडटले। हे आमी दीस इज वॉट वी प्रॉमिस टू द जिल्लास। सो आमी बीजेपी भशेन एक घर बांदून तुमकां दिता जिल्ला हाऊस। हे जिल्ला हाऊसाचेर कमिशन कोण तरी खातलो तें न्ही। ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV।